तुम्ही पळयला आसतले गोंयभरांची कामां चल्ल्यात सद्याक ती सब स्टँडर्ड वर्क आसा आनी कला अकादमी जेचेर खुबसो बोवाळ जालो, खुबशी डिबेट जाली आनी एवरी टायम जेन्ना डिफेन्स करपाक वयतालो तेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री सदांच डिफेन्स करतालो की जे आमची कामां आसा ती सगळी बरी आसा म्हणून सुरसुरीत वयता म्हणटालो। आयज ती सुरसुरी कशी जाल्ली आसा ती तुम्ही पळयलें आसतलें, कशें सुरसुरीत देंवता, कशें पडटा, तेचे पयलीं जी सिलींग आसा तें पडटा, हेचे पयलीं आनीकदां जाल्लें तेन्ना जावना म्हणून दाखयलें, आतां परत आनीकदां पडलें म्हटल्यार हेजेर कोण येता, हे करप्ट सरकार जाल्लो आसा आनी करप्शनाचो म्हणजे सब स्टँडर्ड वर्क म्हटल्यार तुम्ही स्मार्ट सिटी धरा जावं कला अकादमी धरा जावं आनी खंयचोय प्रोजेक्ट ब्रिजाचे प्रोजेक्ट धरा, तुम्ही पळयता आसतलो अटल सेतू जावं जुवारी ब्रिज, तो प्रत्येक बिचान जे सब स्टँडर्ड वर्क आसा हो सरकार एक्सपोज जाल्लो आसा आनी हितून कसलो करप्शन आसा हो सिद्ध जाता। कारण करप्शन नासलो नाल्यार जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा त्या पासून बरें काम करपाक शकतले आसले, पण आयज हांगा प्रत्येक कडेन प्रत्येक गोष्टीन हो बीजेपी सरकार करप्शनान इन्वॉल्व आसा आनी खरें म्हटल्यार हेची जबाबदारी जो आसा आयज मुखेलमंत्री जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसा सीएमान जबाबदारी घेवपाक जाय की खरेंच तो सब स्टँडर्ड वर्क आसा आनी तेजेर एक्शन घेवपाक जाय, कोण आसा ते आनी कोण इन्वॉल्व हितून आसा, जे कोणान कन्सल्टन्सी केल्ली, कोणान कॉन्ट्रॅक्टर आसा जावं कोण आनीक कोण इन्वॉल्व आसा हेंचेर एक्शन घेवपाक जाय आनी तांकां सस्पेंड करपाक जाय। मात अजून पर्यंत तांचो कांय स्टेटमेंट ना, ते म्हणटले आमी रिपेर करतले आनी तेचे नंतर काबार। सो हितून क्लियर कट कळटा की बीजेपी सरकार हो एक नंबर 1 करप्ट सरकार आसा म्हणून।